हे एक एम्फिबियस मशीन आम्ही घाल्लें आहा. बेजिकली एक वॉटर चॅनल क्लियर करपाक आनी शेतकऱ्यांक मदत करपाक. हांगा एक गोंयचे शेतकरी जे किचन गार्डनिंग करतात, रेगुलर जे कितें रोयतात ते हांगा तुका इवन इन द नॉन रेनी सिजन हें तुका दिश्टी पडटा. आज एक प्रायम मिनिस्टरान सगळे स्टेटींक एक टार्गेट सेट केल्लें आहा की शेतकऱ्याचो इन्कम जो आहा तो आमी कशें 2022 मेरेन डबल करतले. एंड दीस ही कॉल्स एज अ विजन फॉर अ न्यू इंडिया. सो अ न्यू इंडिया इज न्यू processes by which the farmer earns double. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ॲक्ट करचो म्हूण खंय केंद्रीय शेतकी मंत्रालयान सांगलां. So people are saying give us more support prices, even reduce the schemes. This is what is the call of the farmer of Goa. So scheme आनी नाका, जाल्यो त्यो पुरो जाल्यो, तूं आमकां सपोर्ट प्रायस वाडय. So we will have to even consider this. We will have to consider contract farming. Contract farming act करचो म्हणून आमकां डायरेक्शन जायिल्लें आहा from the Union Agriculture Ministry, and it was a consensus view in the meeting that contract farming act has to be formulated as early as possible. पर्रीकाराचे क्लीन गोवा विजना बरोबर ग्रीन गोवा विजनूय फुडें व्हरूंक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगांतल्यानूच ही गजाल खंय शक्य आसा. See, today the Chief Minister is talking about clean Goa. He is talking about solid waste management plants everywhere, by which he wants to achieve the objective of a clean Goa in keeping with our tourism status. Now we have to supplement his clean Goa efforts with a green Goa vision. That green Goa can happen if contract farming comes. पडंग जी जमीन उरता ती 365 days ताजेर एग्रीकल्चर जावपाक जाय. गोंयच्या एग्रीकल्चराचे ब्रँडिंग करपाक टॉप ब्रँडिंग कंपनी अपॉयंट करपाची प्रक्रिया खंय ताणें चालू केल्या. स्लोली वी विल क्रिएट दीस ब्रँड. तांबडी भाजी म्हणटी मनीस जो गोंयां येता आनी तांबडी भाजी खावचीच पडटली असो ताका ब्रँडिंग दिवपाची गरज आहा. आनी ब्रँडिंग दिवपाक वी हॅव बिगेन एन एक्टिविटी. वी आर ट्रायंग टू have a expression of interest to get the top branding companies involved in creating a brand for Goa's agriculture. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय.